सामकी सिंपल आसा। हांव काँग्रेसीन आसा बरोबर। सो म्हाजी जी मतां आसा राजेश वेरेकाराची ती काँग्रेसी बरोबर आशिल्ली। आतां केतन भाटीकार आयला, पोंडा रायझींग पोंडा, सो ही सगळी मतां एकत्र येता न्ही। हे सगळे लोक एकटे आयले आनी तातूंत आनी कांय पळोवपाचें आनी कांय दुबाव घेवपाचो कांय ना। हें व्हेरी क्लियर कट इलेक्शन आसा। काँग्रेस पार्टी, राजेश वेरेकार, केतन भाटीकार, आमचे सगळे पक्षाचे आज हांगा सगळे कार्यरत आसा। सगळे लिडर्स आयिल्ले आसा। MP येता, LOP युरी आलेमाव येता, कार्लोस फेरेरा येता, सगळीं संघटना येता, प्रतीक्षा खलप महिलाचे येता, सगळे जाण हांगा आसा फोर्स। सो तुवें अशें म्हणपा जाता की एंटायर काँग्रेस आज फोंड्यान आसा। इतकेच लागून की 27 जो बदल आसा तो बदल फोंडेच्यान चालू जातलो। तशीच एंटायर BJP बी फोंड्या आसात, कितें हेजो असर जातलो? असर कांय जावचो ना। लोक आसा पळय ते काँग्रेसी बरोबर आसा। BJPचें आज दबावाचें राजकारण फोंड्यान चल्लेलें आसा। ते कितें करता येवन हांगा तेका आपय ऑफिसान, तेका आपय ऑफिसान, ताजेर दबाव घाल, तेका फोड, तेका आनी कितें आमीश दाखय, तेका फटींगपणाची आश्वासनां दी, हें सगळें तेंचें राजकारण चल्लां। सो लोकांचो जो राग आसा पळय तो राग तुका 9 तारखेक मतपेटी आसा त्या मतपेटीन तो पडटलो, राग सगळो प्रकट जातलो आनी तो तुका 4 मेक दिसून येतलो। राजेश बाब, फोंड्याच्या वोटरांनी राजेश म्हणून वोट मारपाचें काय केतन म्हणून वोट मारपाचें? काँग्रेस पार्टी म्हणून वोट करपाचें। हांगा आमी पक्षाचे मनीस, आमकां हांगा व्यक्ती पेक्षा पक्ष श्रेश्ठ। ताका लागून हांव आनी केतन आज वांगडा आयला, नाल्यार हांव माघार कित्याक घेतलो आसलो? हांवें पक्ष हित पळयलें। हांवें पळयलें की 27 जर बदल जावपा जाय जाल्यार आमी एकट्यान येवन हो पक्ष आमचो काँग्रेस पार्टी, आमकां काँग्रेस पार्टी श्रेश्ठ, व्यक्ती नंतर। राजेश बाब, रायझींग पोंडा जशें तुमी बरोबर आयले म्हणटा जाल्यार रायझींग पोंडा काँग्रेसीन मर्ज जाल्यार काय काँग्रेस पार्टी रायझींग पोंडा म्हणजे रायझींग पोंडा म्हणटा ते पक्ष न्ही। रायझींग पोंडा पक्ष काँग्रेस पार्टी मरे, प्रिंसिपल ओपोजिशन पार्टी मरे काँग्रेस म्हणटा ती। BJPक जर खंयची फायट करता जाल्यार ती काँग्रेस पार्टी। फाटल्याक हांगा ट्रायंगुलर फायट जाल्ली, मोगो पार्टी आयिल्ली, मोगो पार्टी खंय गेली मागीर? मोगो पक्ष गेलो खंय? आज खंय आसा तो? आज तो युतीचें राजकारण उलयता न्ही। सो फोंड्यान प्रिंसिपल ओपोजिशन म्हूण खंयची पार्टी आसा? खंयची तुका दिसून येता सांग? एकूच काँग्रेस पार्टी। आता केतन भाटीकार निवडून येयला तो काँग्रेसीकूच रावतलो म्हणून तुमकां गॅरंटी आहा? काँग्रेसीन आयला न्ही तो, काँग्रेसीन तें जॉयन जाला, काँग्रेसीचो फॉर्म भरला, काँग्रेसीन रावचो पडटलो ताका। आश्वासनां कोणें दिवपाक जाय? जे ऑपोजिशन आसा तांणी फुडें आमी करतले म्हणून सांगपाक जाय। 2012 जेन्ना परिवर्तनाचें सरकार हाडून अजून पर्यंत सरकारान आतां उरल्या तरी कसली आश्वासनां तुमची? 12 इलेक्शनाक दिली, 17 दिली, 22 दिली, MP इलेक्शनाक दिली, अजून आश्वासनाच म्हणजे लोकांनी विश्वास करपाक जाय, लोकांनी विचार करपाक जाय। BJP आसा एक आश्वासनाची पोटली घेतात आनी इलेक्शनाक येता, इलेक्शन जाली पोटली बांदतात, व्हरता, फुडल्या इलेक्शनाक परत हाडटा। आश्वासनां कोणें दिवपाची? आमी हें काम करतले हें कोणें सांगपाचें? आज काँग्रेस पार्टीन सांगपाचें आमचे कडेन सत्ता दिया आमी करतलीं। BJPन अजून सांगपाचें उरल्या इतलीं वर्सां सत्ता दिवन फुडें करतले म्हणून हें लोकांनी विचार करपाक जाय। भाशणां दिली म्हणून जायना। कॅम्पेनी बरी चल्ल्या। खंय तरी BJPक म्हाका इन्फॉर्मेशन अशें येता की खंय तरी आज BJP हारल्या, BJP भिल्या म्हणून खंय तरी इलेक्शन सुद्दां कॅन्सल करपाचो एक प्रयत्न चल्ला। आनी म्हाका दिसता हे असल्यो BJPन ही षडयंत्रां करची न्ही। म्हाका दिसता इन डेमोक्रेसी, हेल्दी डेमोक्रेसी हें इलेक्शन जावपाक जाय। 6 म्हयन्याचो टायम जाल्लो आसा आनी आय एम शुअर एंड आय एम कॉन्फिडंट की आज फोंडेचे जनता, जी पुराय गोंयची जनता आज फोंडेच्या जनतेक एक आशेन पळयता की 2027 ह्या करप्ट भ्रश्ट जुमला पार्टीच्या सरकाराक भायर उडोवपाक आज फोंडेची जनता एक नॅरेटिव्ह सेट करतली 2027। सगळ्या फोंडेच्या जनते कडेन मागता की 9 तारखेक भोवसंख्येन आमी भायर सरया आनी काँग्रेस पक्षाचे उमेदवार दोतोर केतन भाटीकर हांकां भोवमतांनी जिखून हाडुया। सगळें सोंपपाक जाय। बाकी आमच्या अध्यक्षान सगळें सांगिल्ल्या। आय थिंक आनी कांयच ना, एवरीथींग हॅज बीन स्पोकन सो नायसली बाय द प्रेसिडेंट। 3 ते 4 दिसान सगळें सोंपतलें आनी मागीर आमी बूथ वायज कामां आमची चालू जाल्या ऑलरेडी। सो वॉट वील द मार्जीन? पळय, आय वील अगेन से दॅट वॉट एवर अध्यक्षान जें सांगपाचें सगळें सांगलां। म्हजें काम हें आसा की 9 तारीख सांजचे 5 पर्यंत म्हजे कडेन एकूय मत ना, त्या जोमान त्या जिद्दीन आमी सगळ्या कार्यकर्त्यांनी काम करपाक जाय आनी त्या प्रमाणे हांव फुडें सरतलो। तुका कितें जाय म्हजे कडेन रिजल्ट जो कितें आहा ते 9 तारखे नंतरूच तुका हांव आन्सर दितलो।